राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे Usulam sugito Amso dilam chirvagoita Sove salaria goita Apna chiboditso goita Usulam sugito Amso dilam chirvagoita Sove salaria goita Apna chiboditso goita परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. आयच्या मिसाची तेसावा निकोलस फाल्कांव जुआंव फाल्कांव सेबस्तियांव आनी मारिया लिंदा फेर्नांडीस ह्या सोंपून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीक सासणाचें सूख आमी मागता. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमतात कार्मा कुतिनो पाउलो मार्टिन्स डेल्टन डिकुना इनग्रीड फेर्नांडीस आपलो 21वो वाडदीस समरमता लिंडसी फेर्नांडीस. त्याच बरोबर आयज आपले काजराचे ओरोस समरमता मारिया आसुंता आनी रॉक तावेरा. तर ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपली उपोट बेसांवां आनी देणी ओतची म्हूण आमी खतखत्यान मागुया. आयज पवित्र सभा बाग्योंत इनास ते लोयला हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बाग्योंत इनास सदांच म्हणटालो आद मायोरेम देई ग्लोरियम. देव सगळे करता ते देवाचे व्हडते मोहिमेक आमी करूंक गरज. आनी हेच की आयज हो सांत आमी आमच्या जिवितांत आपणावूं असलीच चिंतना आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आमकां उस्कायता. तो सगळ्या वेळार आमी देवाची कशी आमच्या जिवितांत करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां सोण एकल्या कृपा आमी मागून घेवया. आनी सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून ह्या वेळार देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाचे चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासणाच्या देवा सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागिली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक व्हडतो मान जोडूंक तुवें भागिवंत इनासाक सगळे शक्तीन वावरूंक आपयले. ताची शिकोवण मनांत दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जैताचो मुकुट चडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोयजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय, 7 पावटी 7 वर्सां. अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुत्तुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसान तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसान रावतात तितल्याकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटा विटान आनी आपल्या गांव घरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमचिनात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लोता तें लुंवचिनात. बेंडूंक नासलोल्या दाखवालींचीं फळां एकठांय करचिनात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेता बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपल्या पुर्वजाच्या बाटा विटान परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करता जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसान करचें न्हय. तुमच्या भावा कडेन विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसान करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. परतून म्हणया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मुनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोरवोंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी करताय, निती पोरमोणें करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेचेर राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमनीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आमी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उदकाराक उबी रावया. निती खातीर जीं कोण सोंसतात ती कोरेंस बागी, सुर्गीचे रास कोरेंस तांचे.
salves mora, Tui salves mora, Tui salves mora, Tui salves mora. Surveți portumce sove asu, तुमचे सोवे आसो Mateva pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशाक म्हणलें, हो तोच स्नान जाता जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, देखून विस्मिता ओचऱ्या करची पदवी ताचे सोवे हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलेल्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूस स्नान दातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बुणकुणीत घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसयलें. आवयन तिका शिकयलेले प्रमाणें तिणें मागलें, स्नान दातार जुवांवाची तोकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. रासाक कोंतीपोरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी बोस्ट्रल्याच्या भिडेक पडोन ताणें तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोनकोणीत जुवांवाचें शींज कापलें. ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली, आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज पवित्र सभा भाग्यवंत इनास दे लोयला जेजुईत संस्थेचो स्थापनार हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आमी जाणाव ताचो जल्म इस्पानिया देशांत जालो, स्पेन, आनी तो एक व्हड सैनीक आसलो. संवसारी पदवी जोडूंक, संवसारी झुजां जोडूंक ताचें मन आनी ताचें काळीज धांवतालें. आनी असलोच एका झुजांत झुजता आसतना तो जखमी जाता आनी ताका एका हॉस्पिटलांत दवरतात. आनी ह्या वेळार तो रिकवर जाता तेन्ना, बरो जाता तेन्ना ताका जाय तो वेळ आसलो. आनी ह्याच खातीर कितेंय तरी वाचूंक तो लोकां थंय आसलेल्या लागीं मागता. तो ताका जाय आसली झुजाचीं पुस्तकां, व्हड व्हड संवसारी काणयो आसात ताची पुस्तकां तो मागतालो, पूण असलीं पुस्तकां थंय नासलीं. आनी ह्याच खातीर ताका 2 पुस्तकां हाडून दितात. पयलें म्हणल्यार क्रिस्ताचें जिवीत, द लायफ ऑफ क्रायस्ट, आनी सांताचें जिवीत. आनी वेळ मेळटा तेन्ना इनास दे लोयला ही पुस्तकां वाचता आनी तेन्ना आपल्याच जिविताचेर तो नियाळ करूंक लागता. आनी तो म्हणटा, जरी तर हे 7 भोक्त असलें भाग्यवंत आनी बरें जिवीत जिवंक शकतात, तर म्हज्यान कित्याक असलें जिवीत जिवंक जायना. आनी तो आपल्या जिविताचेर एके भाशेन नियाळ करता. तो म्हणटा, जेन्ना हांव फकत संवसारी वस्तू हाचेर हांव नियाळ करतां तेन्ना म्हाका जायती खुशालकाय मेळटा. पूण जेन्ना ही चिंतनां म्हज्या मनांतलीं वेतात तेन्ना जायतें दूख, कोश्ट हांव म्हज्या जिवितांत अणभवतां. पूण दुसरे वाटेन तो चिंता, जेन्ना हांव ही पवित्र पुस्तक वाचतां, जेन्ना हांव सांताचें जिवीत वाचतां तेन्नाय म्हाका खुशालकाय मेळटा. पूण जेन्ना ही चिंतनां म्हज्या मनांतलीं वेतात तरूय आसतना हांव म्हज्या जिवितांत
खुशालकाय अणभवता. आनी ह्याच खातीर तो डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स हाचेर नियाळ करता. खंयचो आत्मो बरो खंयचो आत्मो वायट हाचेर तो आपलें मन घालता. हे दोनूय ही पुस्तकां जेजूचें जिवीत आनी पवित्र पुस्तक आनी सांताचें जिवीत ताच्या जिविताचो आरसो जातात. हे आरशांत पळोवन तो आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी आपूण एक बरें जिवीत जिवंक वावुरता. आनी असलेंच की आयच्या शुभ वर्तमानांत जालेलें आमी पळयता. आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत स्नान दातार जुआंवाची आनी हेरोदाचे जिविताचेर नियाळ करूंक मेळटा. जुआंव बावतिस्त स्वतान वावुरतलो मनीस हेरोदीक आपल्याच जिविताचो हारसो दाखयता. पूण ह्या जिविताच्या आरशाचेर आपलें लक्ष घालचे बदलेक हेरोद संवसारी आरशाचेर आपले जिविताचें लक्ष घालता. आनी जेन्ना जितले फावटी तो आपल्या संवसारी जिविताच्या आरशाचेर लक्ष घालतालो हो जिविताचो आरसो ताका फटयतालो. तो म्हणटालो तुजें कितें करता तें सारकें, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसा तें सारकें, तुवें स्नान दाता जुआंवाक जिवेशी मारला तेंवूय सारकें. हो संवसारी आरसो ताका फटयतालो आनी ह्याच खातीर आपलें जिवीत हेरोद होगडायता. तर भाव भयणीनो, आमकांच आमी प्रश्न करुया, आयज खंयच्या आरशांत हांव म्हजें जिवीत पळयतां काय? जेजूच्या आरशाचेर पवित्र पुस्तकाचेर हांव म्हजें जिवीत पळयतां वा हांव संवसारी आरशाचेर म्हजें जिवीत पळयतां? दुसरे सुवातेर एक फामाद तत्वगिन्यानी म्हणटालो, एन अनएक्झामिन्ड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग. म्हळ्यार जरी तर तूं तुज्या जिविताचेर नियाळ करिना तें जिवीत जिवन तुका कसलोच फायदो ना. आनी आमच्याच जिविताचेर नियाळ करूंक एक बऱ्यांतलो बरी वोस आमच्याच जिवितान देवान दिल्या ती म्हळ्यार कुसियेंस, कॉन्शन्स. कॉन्शन्स द ऑब्जेक्टीव नॉर्म ऑफ मॉरेलिटी. म्हळ्यार तुजें कुसेंस तुका सांगता जी वोस्त तूं करता ती सारकी काय ना, जी वोस्त तूं करता ती स्वताची काय फटकिरी. आनी दोन भाशेची कुसेंसां आमकां मेळटा. एक रायचस कॉन्शन्स म्हळ्यार हें कुसेंस बऱ्या तत्वांनी देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसा. आनी दुसरें आसा एरोनियस कॉन्शन्स म्हळ्यार तें वांकडें कुसेंस. आनी हेरोदीच्या जिवितान हें एरोनियस कॉन्शन्स आमी पळयता. म्हळ्यार ताचें कुसेंस वायट आसलेलें, तें बऱ्या तत्वांनी देवाच्या उतराचेर बांदूंक नासलेलें. आनी हेंच कुसेंस ताका घडयेक तो कितें करता तें सारकें वो वायट हें ताका सांगनासलें. आयज आमकां दुसरो प्रश्न करुया, म्हजें कुसेंस सारकें कुसेंस? इज इट अ रायचस कॉन्शन्स ऑर अ एरोनियस कॉन्शन्स? म्हळ्यार जें हांव कितें करता तें म्हाका म्हजें कुसेंस कांयच सांगना काय? हांव जी वोस्त करता ती बरी वो वायट हें म्हजें कुसेंस म्हाका सांगता वो म्हजें कुसेंस म्हाका सांगना? तिसरे सुवातेर आमी पळयता स्नान दाता जुआंव हेरोदीक आपलें जिवीत सांगता आनी म्हणटात, अ पर्सन स्टेईंग इन ग्लास हावस शुडंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. म्हळ्यार आरशाच्या घरांत रावतल्या मनशान दुसऱ्याचेर फातर मारूंक फावना. केन्ना दुसरो मनीस तुजेर फातर मारतलो आनी तुजें घर फोडटलो तें सांगूंक जायना. म्हळ्यार जेन्ना आमी दुसऱ्याक ताची चूक सांगता तेन्ना आमी आमकांच पयलो प्रश्न करूंक गरज, ही चूक म्हज्या जिवितांत आसा काय? जायते फावटी आमी आमचें लिपयतात आनी दुसऱ्याचें धुवंक वेतात. ही सोय घोडेक आमकां जाल्या. आमचेच पातोक एके फावटी आमकां घोडेक आमच्या दोळ्या मुखार येवचें ना. आनी स्नान जाता जुआं विशीं अशें आमी पळयना. तो एक स्वतान बोल्लोलो मनीस आसलो, बरे गूण आनी शेगूण ताचे जिवितांत आसलेले. आनी ह्याच खातीर आपूण पयलो नीट जाता आनी दुसऱ्यांक स्वताची वाट तो दाखयता. आमी तिसरो प्रश्न आमकांच करुया, जेन्ना आमी दुसऱ्याक करेक्ट करता सांगता तेन्ना आमी आमच्याच जिविताचेर पयलें लक्ष घालता काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. ताचे लागीं आमी आमचें जिवीत ताच्या उतराचेर बांदूंक एक बरें कुसेंस आमी तयार करूंक
आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याक शिडकायता तेन्ना हीच शिडकावणी आमकांच पयली घेवन ताची कृपा आमकां मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. सी सोडा दुपाचो जसो पोरमूड पान 35 C16 पेज 35. Pormisvara Vardana Somestari Mekruci Pormisvara Vardana Somestari Mekruci Dubaco Sosomo Dondovi Torta Soda Izbori Amchidana Izbora Tuce Buda Pormisvara Vardana Somestari Pormisvara Vardana Somestari Metoci. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्विसभर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या बाबा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलें. भाग्यवंत इनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवंक ताचे वरवीं आमकां कोरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो दिचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Palvaraco soveresmotu Sodrami sosa Volia tuja mova Uzami tu caso Soveresmoraci navi बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गूट परगुटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जोवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोवणपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें परसळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन तोरमदूत, भाग्योन इनास लोयला आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोंदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक तुवें म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमची सोव्या आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुकली सुभागी सुम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमचो सर्वंडार आमच्या काळजांत आयला. जे आमच्या जिवितान आमी सगळें करता तें देवाचे मोहिमे पासत आमी करूंक हो जेजू आमकां सगळ्यांक उस्कायता. आपल्या सभा देण्यांनी तो आमकां बोधता. आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. सर पदवेदार आनी काकलुसारा देवा, तुजे आखे रोशनीचो तूं अप्रुमीक मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीक काल कोश्टतोल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवची सुरू जाली पेस पिडा निरंतळा खाल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडीचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वॅक्सीन सोदून काडलां. ते मनशा कुळांत गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंत इनासाक तुजे पवित्र सोबेचे सेवेक आपोवन ताचे आनी ताचे संस्थेचे तुवें ओतलोले देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयलो. तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सरकार सासणाच्या सासणाक तुजे मोहिमेचें किर्तन
गावूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबीडनो फाल्यां आयतार आमचे फिरगोचेन 3 मिसां आसतलीं. पयले मीस 6:30 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर, तिसरे मीस 9:30 वरांचेर, खेरीत मीस तरणाट्यांक आमी भेटी समोरमतल्यो. फाल्यां तावन आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक आनी पयलो कुमयांव घेतल्या भुरग्यांक दोतोन सुरू जाता. ही दोतोन ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमी सुरू करतल्या. तर तुमकां तुमचे टिचरीन सांगलां ते प्रमाणे वेळार क्लासीक ही ऑनलायन क्लासीक तुमी येवचे म्हूण आमी मागता. त्याच बरोबर तांच्या आवय बापायनी ही क्लास चलता तेन्ना तांच्या सांगाताक तुमी रावचें. सोमाराक जावन आमचे फिरगोचेन आमी 2 मिसां समोरमतल्या. पयले मीस 6:30 वरांचेर आनी दुसरे मीस 7:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जेजूक आमचे मोदें धरून F7 5 आनी 8, F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून घरांत ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून घरांत ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू चलो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी धरया. बेल्या चाकरी जेजून गेली बेल्या चाकरी आमी करया. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून घरांत ताच्या मोगाक मनशाक